Nehemias chapter 3. कोठा नव्यान कशी बांदली. तेन्ना आपल्या याज्ञीक भावासयत मुखेल याज्ञीक एलियाशीब बांदपाच्या वावराक लागले आनी मेंढऱ्यांचो दारवंटो नव्यान बांदून काडलो. तांणी मूल बांडावळ केली, दारां लायलीं, खिळयो बसयल्यो, आडांबे घातले आनी काम करीत करीत शेमरांच्या मिनारा आनी हानानेला मिनारा पर्यंत पावले. जेरिकेच्या लोकांनी ताच्या लागसार बांदकाम केलें. इमरीच्या पुतान जाकुरान तांच्या लागसार बांदकाम केलें. नुस्त्याचो दारवंटो हासेनाच्या पुतांनी बांदलो. हांणी मूल बांदावळ घडली, दारां लायलीं, खिळयो तशेंच आडांबे बसयले. हांच्या लागसार उरियासाच्या पुतान हाजोकाच्या नातवान मेरेमोथान दुरुस्त केलें. बेरेकियाच्या पुतान मेशेजाबेलाच्या नातवान मेशुलामानान हाणें हांच्या लागसार दुरुस्त केलें. जाल्यार बानाच्या पुतान जाडोकान हाचे कुशीचें दुरुस्त केलें. जोरी त्या नोगरांतले उंच कुलयेचे ह्या वावराक हात बोट घालून आपल्या धोंड्याक आदार दिवंक कबूल जाले ना तरी तेकुआकारांनी तांच्या लागसार दुरुस्त केलेंच. पाशाच्या पुतान जोयादान आनी बेसोदियाच्या पुतान मेशुलामान आदलो दारवंटो सारको केलो. तांणी पाट्यो चडयल्यो, दारां लायलीं, खिळयो आनी आडांबे घातले. हांचे बोगलेकूच जिबियोनांतल्या मेलाथियान, मेरोनोथाच्या जादोनान, जिबियोनकारांनी आनी मिtzपाकारांनी पोलतोडच्या युफ्रेटिसाच्या राजपाला खातीर दुरुस्त केलें. हांचे कुशीकूच हरायाच्या पुतान उजेलान दुरुस्त केलें. हो एक धातू शिल्पकारांच्या एकवटांतलो वांगडी आनी हांचे बोगलेक परमोळ कोत्तात तसल्यांच्या एकवटांतल्या हनान्यास मोळ्यान दुरुस्त केलें. हांणी रुंद खोटा मेरेन जेरुजाल्याचें दुरीग घट बांदून नव्यान सारकें केलें. तांच्या लागसार जेरुजाल्याच्या ओद्या जिल्ल्याचो अधिकारी रेफाया हुराच्या पुतान दुरुस्त केलें. तांच्या लागसार हारुमापाच्या पुतान जेडायासान आपल्या घरा सामकार आसलोलें दुरुस्त केलें. हांचे कुशीचें हातुशान हाशाबन्याच्या पुतान दुरुस्त केलें. हारिमाचो पूत माल्कीजासान आनी पाहात मोआबाचो पूत हाशूब हाणें आकट्याचो गोपुरा मेरेनचो एक विभाग सारको केलो. आनी हांचे फुडलो हालो हेसाचो पूत शालूम हो जेरुजाल्याच्या ओद्या जिल्ल्याचो मालगडो आसलो. हाणें आनी ताच्या पुतांनी दुरुस्त केलो. हानुनान आनी जानोआसांत वस्ती कोत्तल्यांनी फालक्याचो दारवंटो दुरुस्त केलो. हांणी तो बांदलो, खिळयां आडांब्यां सयत दारां लायलीं आनी शेणाचो दारवंटो आसलो थंय पर्यान 1000 लांबाय, रुंदाय आनी उंचाय आसलोलें दुरीग दुरुस्त केलें. रेकाबाचो पूत माल्कीजा बेथाकेरेम जिल्ल्याचो अधिकारी हाणें शेणाचो दारवंटो दुरुस्त केलो. नव्यान बांदून ताणें ताका 10 कवडां लायलीं, खिळयो आनी आडांबे बसयले. जोऱ्याचो दारवंटो दुरुस्त मिस्पा जिल्ल्याच्या अधिकाऱ्यान कोलहोजेन शालुमाच्या पुतान केलो. नव्यान तांणी तो बांदलो, पाटसालो घातलो, कोडवां घालून खिळयो आनी आडांबे बसयले. तशेंच ताणें दाविदाच्या शारा कडल्यान 5 वेताली ते मेरेन तें सकयल देंवपाच्या पावंड्या पर्यान राजाचे बागेशीन सिलोआच्या तळ्याची वोनोत बांदली. ताच्या उपरांत बेतसूर जिल्ल्याच्या ओद्या भागाचो अधिकारी अबजूकाच्या पुतान नेहेमियान दुरुस्ती केली. ती ताणें दाविदाच्या घराण्याच्या फोंडा मुखार थंय बांदलोल्या तळ्या पर्यान वीर घराचे स्वाते पर्यान केली.
ताच्या उपरांत लेवितांनी बांदकाम केलें. हे ते लेवीत बानीचो पूत केहूम, ताचे बोगलेक आशाबिया हो केलिया झिलाच्या एका ओद्दाचो मुखेली आनी ताणें आपल्या झिलाच्या पासत दुरुस्तेचें काम केलें. ताचे उपरांत लेवितांच्या भावांनी दुरुस्तीचें काम केलें. हांचे मदले हेनादादाचो पूत बिनूय हो केला झिल्ह्याचो दुसऱ्या ओद्दाचो अधिकारी आसलो. ताचे बोगलेक जेशुआचे पुतान एजेरान दुरुस्तीचें काम केलें. हो एजेर मिच्पा झिल्ह्याचो मुखेली. हाणें शस्त्रां घरां वेचे चोडटे मुखावेल्या भागाची मुणगे कोनशाची दुरुस्ती केली. ताच्या उपरांत जबाह्याच्या पुता बारुकान त्या कोनशा थावन मुखेल यादनीक इलियाशिबाच्या घराच्या दारापोरयान आसलेल्या भागाची दुरुस्ती केली. ताचे उपरांत उरियाच्या पुता हाक्कोजाच्या नातवा मेरेमोतान इलियाशिबाच्या घराच्या दारा मेरेन घराची शेवट पर्यान आसलेल्या भागाची दुरुस्ती केली. आनी ताच्या उपरांत झिल्यांत रावपी यादनिकांनी दुरुस्ती केली. तांच्या उपरांत बेंजामीन आनी हाशूब हांणी आपल्याच घरा सामकाच्या भागाची दुरुस्ती केली. तांच्या उपरांत मॅसेयाच्या पुतान आजारियान अनानियासाच्या नातवान आपणाच्याच घरा कुशीची दुरुस्ती केली. ताच्या उपरांत हेनादादाच्या पुतान बिनूईन आजारियाच्या घरा थावन कोनशा पर्यान आसलेल्या भागाची दुरुस्ती केली. हाच्या उपरांत उजयाच्या पुतान पालालान कोनशा मुखावेल्या आनी पार्याच्या आंगणा कडेन राजाच्या वयल्या रावलारा थावन फुडें येता त्या बुर्जा फुडल्या भागाची दुरुस्ती केली आनी ताचे कुशीक पारोसाच्या पुतान पेडायान दुरुस्ती केली. पेडायाच्या शेजाऱ्या फुडल्यान आयलोल्या व्हडल्या बुर्जा मुखार ओफेलाच्या कोटा पर्यान तेंकवाकारांनी आनीक एक भागाची दुरुस्ती केली. यादनिकांनी घोड्याच्या दारवंट्याशीन दर एकल्यान आपल्या घरा मुखावेल्या भागाची दुरुस्ती केली. तांचे उपरांत इमेराच्या पुतान जादोकान आपल्या घरा मुखावेल्या भागाची दुरुस्ती केली. ताच्या उपरांत शेकान्याच्या पुतान शेमायान दुरुस्तेचें काम केलें. हो शेकान्या उदेंती दारवंट्याचो राखणदार. ताच्या उपरांत शेलेमियाच्या पुतान हानानियान आनी जालाफाच्या सव्या पुतान हानुनान आनीक एका भागाची दुरुस्ती केली. बेरेक्याच्या पुतान हेशुलामान आपल्याच कुडा मुखावेल्या भागाची दुरुस्ती केली. ताच्या उपरांत धातू शिल्पकारांच्या एकवटांतल्या मालकीजान मंदिराच्या गुलामान आनी वेपाऱ्यांच्या घरां पर्यान सभावेशी मुखार आनी कोनशाच्या मुखेल दारवंट्या पर्यान आसलेल्या भागाची दुरुस्ती केली. कोनशाच्या मालये आनी मेंढ्यांच्या दारवंट्या मदें सोनार शेटींनी आनी वेपाऱ्यांनी दुरुस्ती केली. जुडेवांच्या विरोध्यांचेर परिणाम. आमी कोट बांदीत आसल्यो हें सानबालातान आयकलें तेन्ना तो बरोच चावलो. आपल्या सोयऱ्यां मुखार आनी सामारियांतल्या उंच कुल्यांतल्या मनशां हुजरां जुडेवांच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणूंक लागलो, हे बाबडे जुदेव कितें कोत्तले? ह्या बाबड्या जुडेवां कडेन जाता कितें? हें सोडून दितात की ना? ते येवन भेटयतले, आटाप्पा येतले? निसणटणांतल्या आनी लासन काले जालोल्या पाशांनी फातरांक नव्यान जिवीत हाडूंक तांच्यान जायत. ताचे कुशीक आमोनी तोबिया आसलो. ताणें म्हणलें, ते जें बांदताले ताचेर जर कोल्यान उडी मारलोली तर तो तांचें कोट मोडून सकयल उडयतलो आसलो. देवा आमच्या, कान दिवन आमकां आयक. तांच्या दोळ्यां मुखार आमी किकोंत जाल्यो. तीं आमचीं खेबाडां कोत्तात तीं तांकांच मेलून
लूट मारून हाडलेल्या माला भाशेन तूं तांकां गुलाम भोगतल्या देसांत पावय. तांचें नोश्टेपण भोगसूं नाका, तांचें पातक तुजे मुखावेलें केन्नाच पुसून वचूं न्हय. कित्याक कोट बांदप्यांचेर तांणी अपमान केले. तितल्या म्हणसर आमी कोट बांदपाच्या कामाक एकसारकीं लागलोल्यांव बांदून पारे उंच मोदेकोत पावलोले, कित्याक लोक ध्यान मन लावन काम कोरी. देवाचें उतोरें.